वाशेता सुम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गांगेर सरुकारांत तुझ्या गितां गावून प्रणाम अर्पिता बळी भेटो तुका वंदिता. आम्ही बेटोंची मिसां आज हे पर्यासात येल पत्रावो सकलेशपुर अर्गा मिसां दिवचे. जॉयस फेर्नांडीस आनी कुटाम बेलगामची तांच्या कुटुंबासांदो डोनाल्ड डिसोजा हाका बरी भलायकी मेळोवंक तांणी मागण्याचो आदार विचारला. तशेंच आज दनपारां हांगा आसल्याच्या निवासींक जेवण दिसात मॉरस फॅमिली कुडपो तांच्या कुटुंबाचो सांदो मॅक्सिम रोशन मॉरस 3 वर्सांनी देवादीन जाला. ताच्या आत्म्याक मागोवंक आमकां आपोवणी आसा. देव ताका सस्नी विशय दिवन दी. आनी तशेंच हांगासर कोणें मिसाचें ते सांवां धाडल्यांत तांच्या सर ते सांवा खातीर मागया. आमच्याय खासगी ते सांवा खातीर आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आयच्या किर्तनांत आमी गायतल्या देवा सर राष्ट्रां तुका वाखाणू सर जनांगां स्तुती करूं. किर्तन 60 सर जनांगां देवा तुका वाखाणू तुजी स्तुती करूं. आमी देवाची स्तुती करया. कशें साऊल आनी बारनाबास देवाचें उतार विविध प्रांतांनी प्रगट करतात आनी जुदेवांच्या सिनेगोगांनी तें प्रगट करतात. देवाचें उतार मनशाच्या जिविताचेर प्रभाव घालता. मनशाचें जिवीत बदलिता. मनशाची जिणी बदलिता. मोन बदलिता. काळीज बदलिता. ह्या मिसा वेळार आमी देवाचें उतार आयकतल्या तें चीत दिवन आयकव्या आनी देवाच्या उतार आयकल्ले वरी आमचें जिवीत बदलून दी आनी आमची क्रिस्त जिणी देवान आमकां कितें फावो केलां ही बरी जिणी जिवंक त्या प्रमाणे जिवंक आमी ह्या मिसा वेळार कृपा मागया. ह्या मिसा तारे करूंक आमच्या पातकांचें बोगसणें मागया आनी दूख धरया. हांव पातकी सर पुर्वेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध. ह्या पासून भगवंतान संवकार मये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्वा देवा लागीं विनंती करान प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकृत करूं आनी आमची बदकां बक्षून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. सोम्या काकृत कर. सोम्या काकृत क्रिस्ता काकृत क्रिस्ता काकृत सोम्या काकृत सोम्या प्रार्थया. देवा आमच्या बापा तूं बाबार्थाचें जिवीत खालत्यांची वडवीक आनी बऱ्या मनशांचें स्वसनीक सुख तुवें उदारपणान बसयल्या त्या सुखाक आमी ताण येवन आसांव.
तुझ्या सुखा बरी जिविताच्या बत्तेन आमची ठाणेली काळजां दारुशी कर. ही आमची कालती विनाती दयाळान मान ऐकून घे. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता बोरवी तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि रजवाड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकातले वाचप. देवाचे उतर वाढत आणि विस्तारत गेले. आपले काम संपतच बारनाबास आणि साऊल जेरुसलेमातावन पाटी आयिल्ले. येत असताना मार्क म्हूण अनेक नांव असलेल्या जुवांक ते सांगाता घेवन आयिल्ले. अंतियोकाचे पवित्र सभेंत थोडे प्रवादी आणि शिक्षक असले ते हे बारनाबास, निजेर म्हणचे काळो म्हणतात तो सिमाव, सिरेनगार लुसियो, हेरोद उपाराया, सोवे ल्हान व्हड जाल्लो मनाहेन आणि साऊल. एक पावटी उपास धरून ते सोम्याचे आराधन करीत आसता पवित्र आत्म्यान तांकां सांगले, बारनाबासाक आणि साऊलाक हांवें तांकां करूंक आपयल्या कामाक पासोत विंगड करा. उपरांत सडीत उपास आनी मागणे कर जाल्ल्या उपरांत तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. हे पोरी पवित्र आत्म्यान पाठयलेले बारनाबास आनी साऊल सेलेयुसियाक गेले आनी थंयतावन एक तारुदन तांणी सीप द्वीपाचेर वाट धरली. सालामीस शहरा पावतच तांणी थंयच्या जुदेवांच्या सिनागोगांनी देवाचे उतर परगट केले. देवाचे उतर हे. देवाचे वडपकार. श्लोक. देवा सर्व राष्ट्रां तुका वाखाणू, सर्व जनांगा तुजी स्तुती करू. देवा सर्व राष्ट्रां तुका वाखाणू, सर्व जनांगा तुजी स्तुती करू. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. तुज्या परजळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांको. हे वरवीं आख्या संवसाराक तुजी खुशी कळीत जावं. सर्व राष्ट्रां तुजे सडवण वळखण घेवं. श्लोक. देवा सर्व राष्ट्रां तुका वाखाणू, सर्व जनांगा तुजी स्तुती करू. देवा सर्व जनांगा तुका वाखाणू, सर्व राष्ट्रां तुजी स्तुती करू. तूं ताची राजवटकी न्याय नीती फरमाणे करताय. देसा बसाच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. श्लोक. देवा सर्व राष्ट्रां तुका वाखाणू, सर्व जनांगा तुजी स्तुती करू. सर्व परजा तुका वाखाणू, सर्वेस्परा म्हज्या तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांयां पडो. श्लोक. देवा सर्व राष्ट्रां तुका वाखाणू, सर्व जनांगा तुजी स्तुती करू. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. जो कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो, जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो म्हाका सतमनचे प्रास म्हाका धाडलेल्या सत म्हणटा. जो कोण म्हाका देखता तो म्हाका पाठयल्याक देखता. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सतमंतलो काळोखांत उरचो ना. कोणी म्हजीं उतरां आयकून ती पाळिना जायत जाल्यार हांव ताची नीत करिना, कारण संवसाराची नीत करूंक हांव येवंक ना,
संवसार बचाव करूंक म्हूण आयला. म्हाका इन्कार कर म्हजें उतार मानून घेणातल्याची न्हीद करतलो एकलो आसा. हांवें उसारलें उतारच निमाणें दिसा ताची न्हीद करतलें. कित्याक म्हजेस्तकी हांव कांय उलयना. हांवें कितें सांगिजें आनी कितें उलयजें तें म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हाका फरमायलां. ताचें फर्मान म्हळ्यार सासणीक जिवीत म्हूण हांव जाणा. देखून बापान म्हाका कितें उलोवंक सांगलां तें मात्र हांव उलयतां. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, एक कुड्डो एक फावटी ताच्या इश्टाच्या घरा गेलो. कुड्डो तो जाल्यार ताका वाट सलिस्तो जाणा आसलो. ताका इश्टाच्या घरा वचून संवय जाल्ली आनी त्या देखून सदांचे बरीच हातांत एक बॅट घेवन ताच्या इश्टाकर गेलो. इश्टाकर तावन फाटीं पत्ताना काळोख जाल्लो. त्या देखून ताचो इश्ट म्हणालो, आरे आतां काळोख जालो, त्या देखून तुका एक लांपी हांव दिता पेटोवन, तूं हातून धरून वच. कित्याक म्हळ्यार वाटे तुका कोणी आदाळटेत रातेक. कुड्डो म्हणालो, म्हाका कुड्ड्याक लांपी हांव घाल्याक, देखून हांव चलतां, म्हाका वचून सोय आसा म्हज्या घरा. ताचो इश्ट म्हणालो, आळे तुका गरज ना, मुखार कोणी येत तुका आदाळ जाल्यार तांकां कळा जाय, तूं चलताय. आपल्या इश्टान दिल्लो लांपी हांव काण घेवन तो मुखार वेतालो ताच्या घरा. आनीक इल्ली वाट जाल्या उपरांत ताका एकलो आदाळलो. ताका कळ्ळें आदाळलो म्हण, मुखार तावन येवचो एकलो. आनीक ह्या कुड्ड्यान म्हळें, कितें तुका दिसना गे? तो म्हणालो, काळोख न्ही, कशें दिसचें न्ही, म्हजे कडेन लांपी हांव ना गे म्हणालो कुड्डो. आळे सायबा, तुजो लांपी हांव पालवाला न्ही. कुड्डो म्हणालो, वय लांपी हांव पालवाला गे, म्हाका दिसत ना, देखून तूं म्हाका आदाळलोय गे. मोगचेनो, उजवाड काळोख जावं लायता. उजवाड आसल्यार आमकां सारकें जाता, सोमाज जाता, चलूंक, आमचो वावर करूंक. उजवाड नाजाल्यार आमी काळोखांत आसा, अंकारांत आसा. त्या देखून जेजू म्हणटा, जो कोण म्हाका सतमनता तो म्हाका धाडलेल्या सतमनता आनीक जेजूक धाडलेलो तसो बाप म्हण आसा. देखून जेजू म्हणटा, बापान म्हाका धाडला आनी हांव उजवाड कसो ह्या संवसाराक आयलां. त्या देखून ह्या संवसाराक हांव उजवाड जावन आयलां. सगळ्यांनी सतमनशाक देखून हांव बापा तावन आयलां तो उजवाड तुमकां समेस्तान दिवंक. आनी त्या देखून कोण म्हाका पळयता, कित्याक म्हळ्यार हांव बापाचीं कामां करतां, त्या देखून तो म्हज्या बापाक सतमनता आनी बापान म्हाका ह्या संवसाराक धाडला. बाबा भयणीनो, जेजू उजवाड कसो जावन बापा तावन ह्या संवसाराक आयलो आनी त्या देखून आमी सगळ्यांनी उजवाड जाय. काळोखांत कोणाक रावंक मोडना. काळोख आमकां बरो लागना. उजवाड आसल्यार आमकां संतोश जाता, समाधान जाता. आनी त्या देखून आमी सगळ्यांनी उजवाडाची भुरगीं जाय. उजवाडांत आमी चला जाय. हेरांक आमी उजवाड दी जाय. यंत मिसांव आमी सदांय करूंक आसा. आनी त्या देखून जेजून उजवाड पवित्र स्थाना मुखांत आमकां एकल्या तो उजवाड मेळ्ळा. एक ड्युटी घेवन, भावार्थाची ड्युटी घेवन, उजवाड घेवन आमच्या क्रिस्तांव जिणेंत आमी सदांच चला जाय. हेरांक आमी देखी बरी जाय. देखून जेजून आमकां दिल्लो उजवाड आमी हेरांक दिवंक आसा. देखून तो उजवाड हेरांक दिवंक आमी ह्या मिसावळार करपा मागया आनी आमच्या सदांच्या जिणेंत आमी हेरांक उजवाड जावया. C7. O
थांव बापा बो मुंडो गोवांसो वोपसितां बापा विवायनाची कास आमी तुका काणगे तू सर्गीच्या राया आमची ही काणीक भेटयता आज तुका मोगाची बापा हो मुंडो गोवांसो वोपसितां बापा ही वायनाची कास आमी तुका म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या ऐक्य पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा देवा ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची आमोली कूड आनी रगा तुज्या हातांतले आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुजे एका सगळे देव सैमान वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपण वळखूंक पावल्या तशें आमच्या जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची साल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. भय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वाकानूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदे करून ह्या उत्तम काळा तुज्या मायमेची कितें आनी वाकांनी वत्या दाबाज्यान आमी करची. कित्या जेजू जालो आमची पास्कांची बली. ताचे वरी एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. विबाडलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णाय पावलो. देखून पास्कांच्या संतोषान उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. दळबारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार बोला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय जय जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराची नावी येदाता का जय जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून देणे पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खोडू आनी रगात
आपलेच कुशेन कस मारान ससुब्याच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सस्नीक कराराचें एरगात पदकांचें बुकसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समीस मनशां बसत तें वारावतलें, हें म्हज्या उडासा करात. Babat so good pergatuya. Sumya Jesu tujhe maran amin samarna, tujhe punar po आम्ही परगटा, तुझ्या येण्यात सुम्या जेसू आम्ही प्रगटा. बापा जेजूच्या मरणसो आनी पुनर्जीवनपणसो आमी भक्तीपीन उडास करता आनी हो जिबीत असो उंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कोडें सुतेल्या आमी समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारल्या त्या पवित्र सभेस उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो दळमेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर, तांकां आनी जुस्त गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखामळपण फावो कर. आमा समेस्तांची दयक आमी मागता. अहंकार मरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जिजो तिचो पती, भाग्यवन धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वांना आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमच्या समियान शिकले आमच्या बापाचे मागणे आता आमी सांगाता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या बक्षितांव तशें आमची बदकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली, विघ्नांतली, अणमारांतली आनी कोरोनाच्या वशांतली आमकां निवार. देखुन्याची वितान सबसकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान तिकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी स आकांतांतली वाटय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोंवतणेचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवाड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं.
तुमचे सवे असो. माय मग सोगुत सावन एकामेकाक आमी शांती पाठोवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेने आमची ताकद कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेने आमची ताकद कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेने आमकां शांती दे. आमकां शांती दे. वो जेजू ख्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे देवचे म्हाका पावना पुत्रानच म्हाका भलायकी मेळटली. D33. काळजांत म्हज्या सुम्या येतो म्हज्या दर्या अज्ञान म्हज्या सुम्या रस्तो म्हज्या दर्या येतो म्हज्या सुम्या प्रकाश तुझो धांवडा काळोख म्हजो पेटाय मोगा उजो येतो म्हज्या सुम्या प्रकाश तुझो धांवडा काळोख म्हजो पेटाय मोगा उजो तुझे वेळी इथेच नका तू सोम्या पुरो म्हाका आनी मारा साडी नाका वेगून राखा तुका येतो म्हज्या सुम्या पागल
प्रकाश तुझो गावंडाय काळोख म्हजो पेटय मोगा उजो ये तू म्हज्या सोम्या वाकय प्रकाश तुझो गावंडाय काळोख म्हजो पेटय मोगा उजो प्रार्थुया कनवळ्या बापा सर्गींच्या देण्याने तुवें आमकां बरल्याय आमच्या आदल्या पातकी साली फाट करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची साल सांबाळूंक आमकां बोल दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन हांव तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार ये बागे वोंता सुसे देव मायेच्या पती सर्गीच्या सोबीत फुला पदवेदार शेरोती जुजे जे बापा पावतू म्हाका तुझे बापा पावतू म्हाका तुझे बापा पावतू म्हाका तुझे बापा पावतू म्हाका सकाळींची भेटवणी येजूच्या देवी कळजा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामानी कश्ट आमच्या पातकाच्या परीक्षणापासून आणि अंतरीच्या बोपवी सक्रामेंतान तुवें तुका कळनासतना भेटवच्या सुमेस्तिर्यादापासून बगे वो तांकार मरयेच्या कथावेन कळजा मारिफात हांव तुका भेटयता प्रत्येक जावन मागण्याच्या अपस्तलतीच्या इराद्यापासून आणि पाप सैबान या महिन्याक दाखोवन दिल्या इराद्यापासून हे सर हांव तुका भेटयता सर तुजे पसत येजूच्या बो पवित्र काळजा येजूच्या देव काळजा तुजे रास येव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक मेळची सर शिक्षा माफी जोडूंक हांव कशी व्हरता सोम्या जेजू तुज्या भोव दैवी काळजाचे ससायेन राग आमच्या भोव भगेवत पाप सैपाक जातून ताका उजवाड घटाय आनी बुजावण म्हज्या देवा म्हज्या सैबा हांव तुज्या पांयांक पडटा हांव तुका अर्गां दिता अंतस्करणी नमस्कार करता और तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण निस्त्रेस्तांव केलय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस ती सैबा म्हजो आत्मो म्हजी कूण तुज्या हातान दिता म्हजी चिन्नां म्हजे सप म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता तुज्या बडा मना म्हज्या पातकाच्या परीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टाच्या आनी मरणाच्या पुण्यापासून भुक्षी म्हजी समेस्त पातकां म्हज्या पातक्याची काकुळट कर देवा पवित्रत्म्या दिसैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्या तुजे उपादेश सांबाळू म्हजे कायदे पाळू म्हज्या पातक्याची काकुळट कर म्हाका पातक्याक बक्षी सर्गचरणी उल्हास पाव हालेलुया
कित्याक जाका तूं वोवंक फावस जाली हालेलुया तो आपणे सांगले बरी जिवन जाला हालेलुया आमा पासत देवा लागीं माग हालेलुया संतोष आनी उल्हास पाव अंकवार मरये हालेलुया कित्याक सुमिकरोज जिवन जाला हालेलुया मागया ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जिवंतपणावरवी संसार संतोषांत फेरे केली त्याच्या माया अंकुर मरिये मरिफात ससनाच्या जिन्यसो संतोषम काला बसत कर म्हणून आम्ही मागतो त्याच ख्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वता आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वता आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वता आमेन देवा गल्या आबड्या म्हज्या रत्न्या सर्गीचे ते म्हाका दिला तुझे तबे म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राग सांबाळ चलय आमेन भवार्थाचे विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आणि एका देवतेंत एक जण बाप पुत आणि पवित्र आत्मा म्हूण हांव तीर्सत मानता तुजो दैवीक पुत मनीस जालो आनी आमच्या पातका खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता ही सता आनी कॅथोलीक पयस सभा शिकयता ती सर सता हांव सत मानता आनी उसारता कित्याक तूं ससनी सत आनी जाणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यार तूं फटयनाय वा फटवून पडनाय ह्या बवार्थांत जिवंक आनी मरोवंक हांव खुशी व्हरता आमेन बरवशाचे विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे बक्षाने आनी जिणी उपरांत ससनीक सुख सडटली म्हूण हांव बरबसता कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी ककुळदार आनी तुवें तें बसयलां ह्या बरवशान जिवंक आनी मरोवंक हांव खुशी व्हरता आमेन मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर्व संप्रास चड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पसत म्हज्या पेल्यासोय हांव मोग करता कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोगो ह्या मोगांत जिवंक आनी मरोवंक हांव खुशी व्हरता आमेन दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आनी ती कांटाळता कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फौज जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर्व संप्रास चड मोग फौज जाल्या देवाक हांवें अपमान केलो देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पता करिना म्हूण आनी पतकांचे समय सुकयतली म्हूण ती निचेव करता आमेन सतमंता देवाक सर पदवेदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू ख्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो हांव पार मर्येता जल्मलो पौस पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गाक चडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उज्याक बसला तेंतान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पयस सभे भक्तांचो एकतार पतकांचे बक्षाने कुडीचे जॉन पॉन ससनाचे जिवीत आमेन मोरयेक समर्पण म्हजे राणी आनी माये हांव म्हाका सगळेच तुका दिता आनी म्हजें भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळेंच कांयच दवरिनासतना देखून ए मोगाळी माये हांव तुजी जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरी ए मरिये पाप करतनातल्या तुज्या गर्भ सम मरिफात कर म्हजी कुडणीसकळ आनी म्हजो आत्मो बगेवंक नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजी संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाच्या माये आमा बापया खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वता आमेन बरें मन जोडूंक सांजुजे कडेन मागणी ए हे भगवंत जुजे जेजूच्या आनी मरियेच्या हातान तुवें प्राण केलोय म्हज्या जिणेक मरणाची मोर पडटना ए भगवंत बापा
जेजू कनी मरेक सांगाता काणगेवन म्हजे कुमके के आनी जावन दी म्हाका त्या वेळार हांवें मागची एकच बुजवण तांच्या पवित्र हातान प्राण करची तुमच्या पवित्र हातान जिणयेंत आनी मरणांत ए जेजू जुसे मरये म्हजो आत्मो दिता आमेन. मोगाळ पुत्रा आमकां मरे आशीर्वाद देवा भगिन क्रिस्ताचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नामी आमेन.